सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरवातेक आमी गायन करूया. 8:26 सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी लागीं सवया. दुनिया देवाक वाखाणुया. अनोद आमचो प्रकाश होवया. तरुण खोडोन दुनिया जिवितांतूं सोडुया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडय. तुज्या राज्यान व्हरून पावय. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सगळे आसूं. मोगाल भयणी भावनो, आयज आमी सोमेस मेरुल्यांच्या भावार्थ्यांचो उगडास आमी करता. ह्या दिसांनी आमी जाणा जायतीं जाणां कोवीड-19 हे दुयेंस लागून वो पिडेक सांपडून मरून गेली. आनी अशें आसतना कांय जाणांचें मरण म्हणजे मरणाचें मीस पुऱ्यान करूंक मेळूंक ना. वो कोणाक कुडेक निमाणी नदर आपल्या मोगाच्या गोच्छांचेर घालून पुऱ्यान तांकां मेळूंक ना. कितली दूख तांकां भोगूंक ना जायत. आनी असल्या वेळार आयचो विशय जावन आसा मोजेशी याद. आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. जेजूचीं उतरां. तर जेजूचीं उतरां सदांच आमच्या मनांत आमी दवरुया. आनी आमच्या जिवितान दूख येता, कोश्ट येतात असल्या वेळार आमी सदांच जेजूशी वचूंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत आमी मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर देवा मुखार आमी पातकी मोळकून घेवया. सगल्या आमच्या पातकाची दूख आमी दवरुया. बापाचे काकलुतीक उलो मारून बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोद पैदा देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पायगोड सदांच सांगवार बरी सगल्या देवता आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सद पवित्र देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावंक. आमेन. Sumia kaklud ko, sumia kaklud ko, Krista kaklud ko, Krista kaklud ko, sumia आमची गोडचीं जी चुकून गेल्यात खिरीतपणी तांचो उगडास करून तांचे पासून आमी मागुया. तेच बरोबर आमची गांवचीं जी सोंपून गेल्यात तांचे पासून मागुया. आनी अदीक करून कोण नासल्या पासून खिरीतपणी तांचे पासून तांच्या आत्म्या पासून आमी मागता आसतना परगतोरी नासलेल्या आत्म्या पासूनय आमी मागुया. प्रार्थुया. अमोर देवा आमच्या बापा, दोयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवोवन जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसाक
तूं नवें बोळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जीवन करतलोय म्हणून आमकां आसा तो बोरवासो अदीक थीर कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो दिवन तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेदान रासवत चलयता सासणाच्या सचनांक. आमेन. म्हाका वेवाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. जुदान इस्रायेलाच्या फुडाऱ्यान जण एकल्या पोटची पोट्टी काडूंक लायली आनी 2000 रुपयाचे नाणें जमा करून पातकाच्या फारीकपणा खातीर एक योन भेटोवंक ते जेरुसाल्याक पाठोवन दिले. पुनर्जिवतपण आसा म्हूण मनांत दवरून ताणें ही बरी आनी श्रेश्ठ कोडणी केली. कित्याक लढायेंत पडटले नव्यान जिवन जातलें म्हूण तो स्वतमानून घेनासलो जाल्यार मेल्ल्या खातीर प्रार्थना करप म्हणल्यार अनुपयोगी गोश्ट आनी पिशेपण जाते. भोगतीपणान मेलोल्यांक एक कुटुंब मजुरी दवरलेली आसा म्हूण तो समजतालो. ही एक भोगतीची आनी दयाळ चिंतना देखून मेलेल्यांक पातकांतली सुटका मेळचे खातीर ताणें तांचे पासत फारीकपणाचो योन भेटोवंक लायलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वळखकार. आमचो जबाब. तुजेर विस्वास देवतां ती कधीच फटोवची नात. सगळीं म्हणुया. तुजेर विस्वास देवता ती कधीच फटोवची ना. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळाचो मोग मनांत दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा माये मोगान म्हजो उगडास कर. जबाब. तुजेर विस्वास देवता ती कधीच फटोवची ना. म्हज्या काळजाचे उस्के ओलू कर. म्हज्या तोलमोळ्यांतलो म्हाका निवार. म्हज्या आट्या दीस घाल. म्हजे कोश्ट पळे आनी सगळीं म्हजी पातकां बोगोस. जबाब. तुजेर विस्वास देवता ती कधीच फटोवची ना. म्हजो जीव सांबाळ. ताच्या चपक्यांतलो म्हाका निवार. तुका शरणा येता. म्हजो विस्वास निर्फळ जावंक दिवं नाका. नेणटुवाय आनी प्रमाणीकपण म्हाका सांबाळूं. कित्याक हांव सर्वेस्परा तुजेरूच फात्योर आसा. जबाब. तुजेर विस्वास देवता ती कधीच फटोवची नात. घराक उबी रावया. Sobespora soizui, sobespora soizui, sobespora soizui, sobespora soizui, oki povi soba, iku sodos Sogletoshi porta, tico importanta, sobespora soizui, sobespora soizui, sobespora सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे माती बापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हणले सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी ओजाच्या भाराखाल आसात ती म्हजीशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. म्हजी जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात. कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें.
तर मोजें जूं सोंपें आनी हळू मोजें ओजें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावनो, एक खंय फामाद कांतोवपी आसलो गोलूलाल नांवाचो. आनी अशें आसतना एकदम बरे भाशेन तो मुर्ती कांतयतालो, परफेक्ट. आनी हें ताच्यान करूंक जाता म्हणून तो गोरवान भरलेलो. ही वॉज फिल्ड वीथ प्रायड. कित्याक सामको आसा तसो ताच्यांनी कांतोवंक जातालें. आनी अशें आसतना खंय एक दीस न्हिदलेलो आसतना खंय ताका सपन पडलें. आनी कसलें सपन? आनी एक 15 दिसांनी मोरनाचो दूत येवचो आसा म्हणून. म्हणजे ताचेर मरण येवचें आसा म्हणून ताका स्वप्नांत गोमन आयलें. आनी असले वेळार हो गोलूलाल कितें करता जायत? हे 15 दिसां भितर 9 मुर्ती तो करता आपणाच्योच. ह्या मोरनाच्या दुताक फटोवपाक. आनी जिस्तूच 15 दीस जातांच ह्यो 9 मुर्त्यो ताचेच तयार जाल्ल्यो. आनी अशें आसतना तोवूय आपुणूय बेता आनी थंयसर एक स्टॅच्यू कसो उबो रावता. कित्याक? मोरनाचो दूत जर आयलो जाल्यार कोणाचेर मरण धाडपाचें तो घुसपाक गोंदोळाक सांपडटलो. आनी कोण एक बोल्ताचेरूच तो मरण धाडटलो. अशें ताची येवजण आसली. आनी अशें आसतना त्या दिसाक तो 9 मुर्त्यो तयार दवरता आनी आपुणूय थंयसर उबो रावता. आनी अशें आसतना हो मोरनाचो दूत थंयसर पावता आनी तो पळोवन घुस्पता. काडटा आनी परत तो वेता आनी सांगता देवाक, पळय थंयसर 10 जाण आसात, म्हणटच कोणाचेर मरण धाडपाचें हांव नकळो. तेन्ना देव ताका सांगता, पळय हांव तुका एक मांडणी दिता. ती मांडणी वच आनी ती मांडणी तूं थंयसर कर. आनी तुका सारको कोण तो गोमोन येतले. कित्याक? तो गोलूलाल गोरवान बोललो मनीस. तूं ताका वचून सांग की ह्या मुर्त्या भितर मिस्टेक आसा म्हणून. आनी कोण सारको गोलूलाल तो भायर सरतलो आनी सांगतलो ना, खंयसरूच मिस्टेक ना अशें तो सांगना फुडें ताचेर तूं मरण धाड. आनी आयकोन खंय हो मरणाचो दूत गेलो आनी सांगलें तेंच ताणें केलें. ताणें बेश्टेंच पळयना फुडें म्हणलें ह्या मुर्त्यान एक मिस्टेक आसा. आनी गोरवान बोललो, गोलूलाल खंय निकतोच भायर सरलो आनी म्हणलें खंयसर मिस्टेक आसा म्हाका दाखय. आनी त्याच खिणान ह्या मरणाच्या दुतान ताचेर मरण धाडलें. मोगाच्या पयलीं म्हळ्यार ल्हानशी काणी कशी जायत पूण गोरवान बोललो मनीस संपडयता हांव खाला पडटा. देवाक आनी गोरवाक पडना अशें आमी जायते फावटी आयकलां. हय मोगाळपणी मानो, देवान आमकां जिविताचें देणें दिलां. आमी देवाक उपकारी आसूंक गरज. आनी आमी जाणाव जेजू देवाचो पूत ह्या संवसारांत येता आसतना सगळे ल्हानविकायेन, सगळे खालतिकायेन ह्या संवसारांत बाळूक कसो तो आयलो
त्या गोरवाच्या गोट्यान तो जल्मलो आनी ल्हानबिकाय खालतिकाय कितें ताणें आमकां दाखोवड केलें. आनी आयज जेजू म्हणटा सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी वजाच्या बाराकाला आसात ती म्हजीशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आनी उपरांत जेजू म्हणटा म्हजें जो तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव ल्हान आनी हांव शांत आनी ल्हानबी काळजाचो. मोगाल बिडमानो, जेजून जायत्यो मिलाग्र्यो आपल्या जिवितांत केल्यो, पूण जेजून केन्नाच म्हणूंक ना म्हजे लागीं मिलाग्री करूंक शिकात अशें म्हणूंक ना. जेजून आमी जाणा 40 दीस आनी 40 रात उपास केले, पूण केन्नाच जेजून म्हणूंक ना म्हजे लागीं उपास करूंक शिकात अशें म्हणूंक ना. पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा जेजून आख्खी रात मागणें केलें, पूण जेजून केन्नाच म्हणूंक ना म्हजे लागीं मागणें करूंक शिकात अशें म्हणूंक ना. कोणेक शिसांक ताणें मागणें शिकयलें खरें, पूण जेजून कितें म्हणलें म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानबी काळजाचो. म्हणजे शांत जावंक शिकात, ल्हानबीक जावंक शिकात. आनी शांत जावप, ल्हानबीक जावप हाचें उरफाटें म्हणल्यार गोरवान बरो. गोर प्रायड, गोरवान बोलोलो मनीस खाला पडटा. आनी हेंच आमी एक काणयेन ल्हानशी काणी ती घडीत जायत, पूण जिस्तूच मरणाच्या दुदान ताचेर मरण धाडलें. कित्याक तो गोरवान बोलोलो. तो जरी तर गोरवान बोलोलो नासलो जाल्यार घोडेक मरण स्टॅच्यू ताणें केलेले तांचेर घोडेक मरणाचो दूत धाडटलो आसलो, पूण जिस्तूच त्याच मनशाचेर मरण धाडलें. कित्याक तो मानून घेवंक तयार नासलो. हांवें परफेक्ट केल्यात स्टॅच्यू, सगळे स्टॅच्यूज परफेक्ट केल्यात. मोगाचे भयणीबानो, ह्या संवसारांत सदांकाल आमी रावंक येवंक ना. सगळे आमी एका दिसाक मरतले. आनी जेजूय मेलो, जेजू पुनो जिवंत जालो. आनी हे तरेन आमकां आनीक एक जिवीत आसा हें जेजून दाखोवड केलें. तर असले वेळार आयज आमी सगळ्या मेल्ल्या भावात्यांचो आमी उगडास करता. कालच्या दिसाक आमी सगळ्या ट्रायम्फंट चर्च आमी म्हणटा, जैतिवंत पवित्र सभा. कोण आमची पुर्वज जी कोण मरून गेल्यांत आनी घडीक देवाक रूप पळयतात, तांचे पासत आमी देवाक दिनवासली, देवाक आर्गातली. आनी आयज खेरीत भशेन सफरींग चर्च म्हणजे कश्टवतल्या पवित्र सभे पासत आमी मागता. जायते ओतमे परगोतरीन आसात आनी आमच्या मागण्यांक ते आशेतात. आनी ह्याच पासत पवित्र सभा खेरीत भशेन आमकां शिमतरीन वचोन मागणें करता तेन्ना, वैगोजीन येवन आमी थोडो वेळ मागण्यांत सारताव पळय तेन्ना हे ओतमे जे आमच्या मागण्यांक आशेतात, वा जेन्ना आमी मिसां भेटयता पळय तेन्ना हे ओतमे स्वर्गार पावंक शकतात आमच्या मागण्यांक लागून. आनी ह्या पासत आमी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणां पासत मागोवंक गरजेचें. आनी हेंच आमच्या पयल्या वाचपानूय आमी आयकलां. कोण परी दुडू एकठांय केले हे भाशेन योद मेटोवंक, मेल्ल्या पासून मागूंक. माकबायाच्या पुस्तकांत थंयसर आमकां मेळटा आनीक जिवीत आसा. मोगाल प्रिमानो, हें सदांच आमी मनान धरूंक गरज. आमचें जिवीत सोंपना. देवाक म्हणटा तें मरणांनी लागना. देवाक आमी सगळीं जिवी, आमी मेल्या उपरांतूय आमी जिवी आसतले. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारांत ल्हानविकायेन खालतिकायेन चलता तेन्ना आमकां आनीक एक जिवीत रावता. तर जायतीं आमची पुर्वज, आमची गोची ल्हानविकायेन खालतिकायेन जिवन गेली आनी तांची परब घडीक तांकां आल्ताराचो मान घडीक मेळोंक ना जायत, पूण तांची परब आमी कालच्या दिसा केल्या. आनी आयज सगळ्या ह्या मेल्ल्या भावात्यांचो आमी उगडास करता. शिमतोरीन आमी भेट करता, आमच्या मेल्ल्या पासत आमी फोंड न्हेसयता, वाती पेटयता.
बरें आसा, पूण तांचे बसत तांकां वातीची आनी फुलांची ओदी गरज न्हय, पूण आमच्या मागण्याची गरज. आनी मागणी करप तांच्या ओतम्या बसत भोव गरजेचें. कित्याक आमच्या मागण्या ओदेशी ओतमो स्वर्गार देवाक रूप कडेन पावंक शकता. बरें, आमी ओळखून घेवया आनी ह्या दिसांनी जेन्ना आमकां पवित्र सभा मागता तांचे बसत मागूंक विनंती करता, तांचे बसत मागुया. आनी आमी नोको आमचे मरणाचो दूत केन्ना येवन आमचें मरण धाडटलो पळय तो. खंयच्याय वेळार, खंयच्याय सुवातेर, खंयच्याय दिसाक आमचें मरण येवंक शकता. तर अशे वेळार आमी सदांच तयार आसूंक, सदांच जेजू भाशेन ल्हानविकायेन खालतिकायेन आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक ह्या मिसान आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बळ मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी थोडींच आमची मागणी ह्या वेळार आमी बापाक उबारतल्या. आनी असले वेळार शेवटाक आमचो जबाब जातलो. आमच्या बाप साहेबान, पिस्पांनी आनी हेर धर्मीक फुडाऱ्यांनी संकश्टा वेळार आनी तांच्या वावराचेर लोक टिका करता तेन्ना आपलो भावार्थ अकोण करूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण आमी बापा लागीं मागुया. पिडे खातीर सोंसतात तांणी निराशीपणान स्वाद दिना जावंक, पूण जेजूक समाधान करूंक आपयता तेन्ना ताचे विणे खरेंच जिवीत आसा म्हूण आमी ओळखून घेवंक बापा लागीं मागुया. जायते दोतोर आनी नर्सी पिडेस्तां खातीर ह्या दिसांनी वावुरतात. तांणी उर्बेन आपलो वावर पिडेस्तांक आपली कृपा आनी जेन्ना कांयच उपाय मेळना अशें दिसता तेन्ना पिडेंत आशिल्ल्यांनी देवाचेर सगळो आपलो विस्वास दवरूंक तांकां कृपा आनी बळ मागुया. मागुया आमच्या गोडच्या बसत जीं मरून गेल्यात, जावं उपसयकाक लागून, जावं वेगवेगळे पिडेक लागून. कसलेय पातकाचें कोत आसा जाल्यार देवान सगळीं तांचीं पातकां मोगसूंक आनी तांकां सर्गीचो मुकूट, सर्गीचो उजवाड फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची सर्गींच्या मोगाल बापा, ही आमची खालती मागणी तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पेटवणी वेळार गायन करूया C7. बापा करुणी पडे ही सोपोनोस पादंगे पावंका आणि पेन्या somos काय दिमेलो द्या पावंका आणि पेन्या somos काय दिमेलो द्या. He comes to the betoita ani prato kurta tuji kor bolai devor somestar sortar pavor tuji kor bolai devor somestar
म्हज्या भणीन भावानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प वेदा देव बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयमी आमच्या नाक्या पवित्र विचारवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. भोव कोणवाले बापा, आमचे पासत जेजू कुर्सार मेलो आनी पुनो जिवंत जालो. हें आपलें अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां ह्या वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी ताका भोक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक ताच्या वैभवान दयन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पविधार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोंपली आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलोच मरूंक कबूल जालो. तुज्याच खातीर सासणांक आमी सोमेश जियोवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबारा संगाती सदोसान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संसार वल्ल्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता तुका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच पवित्र सोकल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन खोस मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटली, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरीं जेवण जादोस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटली, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोरोनाचें रगत पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartacho good porgotuya. Jezu melo, Jezu żywą zara, Jezu nowiane tolo. Jezu melo, Jezu żywą zara, Jezu nowiane tolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी विडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरपणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत जेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सभेचो ग्रास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोली बापा आनी सगळी यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरबा सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. कधी करून भुंयकाम जावन टर्की आनी दुसऱ्या सुवातांनी हो अकस्मात अपसुयेक जावन सोंपल्यांत तांचे पासत आमी मागुया. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पोरसुलीत मुखामोळ पडोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगती तुजो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्म दुदा, भाग्यवन फिलीप आनी जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर भाग्यवन तुजे वासा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचेय संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. जेजू भाशेन आमी सदांच शांत आनी ल्हानवीक मनशां जावं ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थना उद्देशी आमकां धीर बोड मागुया.
आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज तुमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां तारणे पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुपुंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरभाशेन नोंद तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोड ही पदवी आनी महिमा तुजी ससनाची आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र पिच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कशेपरपणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत्यान राजभर चलयताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं, तुमची सव्य आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची गाफलत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमची गाफलत कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोंपली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D30 म्हजें मासू खोरेखाण. मोजे मासू खोरेखाण सकून पडे यादगारसा, गज तुमच्या लग्नाता बघूयात म्हज्या रोगतान. गडी सोदरेता जेजू तुका आवडटा, तुजी वाट पळयता तुका घेवन खोशी जाता. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां समोरमला. ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या भाव भयणांक सासनाचो उसवाड आनी शांती भोगूंक तुज्या गोपान घे म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर पवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे समेस्तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. शेवटा गायन करुया V14 पेज नंबर 259. जेजूचे विश्वास दिवता सगळी सोदक जिवी सोदक बगी. जेजूचे विश्वास दिवता सगळी सोदक जिवी सोदक बगी. तुजो बाबेला तो जीवोच आसा, तुजी म्हणल्या ती जिवीच आसा. जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान, जेजूच्या वांगडा बापाच्या गोपान. जेजूचेर विश्वास येता ती सगळी सोदक जिवी सोदक बगी. जेजूचेर विश्वास
दिवता ती सोडली